दिव्यवाणी 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 आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचेनो दिव्यवाणी लाईव्ह कार्यक्रम आमकां समेस्तांक एक कुटुंब जावन सांगता हाडटा आनी हो मागण्याचो वेळ आशिर्वादांचो वेळ तुमच्या जिवितांत देवान वर्ती आजापां वेजमितां महत्कार्यां आनी पिडा गुण करचो वेळ देखून मोगाचेनो हो वेळ आमी समियाक समर्पण दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो. भोव मोगाचेनो दैवीक अनुभोगांत आमी प्रवेश जाता आसतना आमचें काळीज आमी उक्तें करया. समिया तें आमी एकवट अनुभव करया. सांगातास आमी एक गीत गावन समियाक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करया. ये जेजू म्हजें तें, राव जेजू म्हजें तें, तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय. ये जेजू म्हजें तें, राव जेजू म्हजें तें, तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय. ये जेजू म्हजें तें, राव जेजू म्हजें तें, तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावल्लो, पातकान बुडोवन तुका विसरून गेल्लो. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावल्लो, पातकान बुडोवन तुका विसरून गेल्लो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. ये जेजू म्हजें थंय, राव जेजू म्हजें थंय, तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय. ये जेजू म्हजें थंय, राव जेजू म्हजें थंय, तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय. संवसारांत हांव समाधान आशिल्लो, सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो. संवसारांत हांव समाधान आशिल्लो, सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो. हांव ताणेल्लो, हांव भुकेलो, मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो. ये जेजू म्हजें थंय, राव जेजू म्हजें थंय, तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय. ये जेजू म्हजें थंय, राव जेजू म्हजें थंय, तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय. प्रार्थुया. पळय समिया जेजू, तूं आमच्या सांगात आसतना आमकां कांयच उणें ना. तूं आमचो बरो गवळी आनी आमी तुज्या हिंडाच्यो शेडयो. तूं आमकां आमच्या दुस्मनाच्या हातांतलो राखताय, सांबाळटाय आनी कोट्या सक्तींतलो तूं आमकां पारोत कर, आमकां संरक्षण दिताय. आमकां जाय आसलें सगळें दिवन आमचें मेज तूं मांडटाय. आमच्या दुस्मना मुखार आमकां तूं मान आनी महिमा दिताय. आमकां नासाच्या फोंडांतलो तूं निवारताय. आमची पातकां बगसून आमची पिडा शिडा गूण करताय. आमच्या माथ्यार मानाचो मुकूट तूं दवरताय. आमचें तरणाटपण गारुडा बरी तूं नवसरशिताय, नवें करताय आनी आमकां बऱ्यांतल्या बऱ्या वस्तूंनी दोशी करताय. आमच्या पातकां प्रमाणे आमचे लागीं वेवहार करिनाय. बगार आमची सगळीं पातकां बगसून आमकां नवें जिवीत तुजी कृपा दिताय. तर दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. आमकां हर एकल्यांक आमच्या आमच्या वैयक्तीक गरजां प्रमाणे, आमच्या कुटुंबाच्या गरजां प्रमाणे बापा आमकां तुजें आशिर्वाद दी. हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होजान्ना. हालेलुया. तुमकां समेस्तां देव बरो दीस हांव मागतां. कशीं आसा तुमी सगळीं? मोगाचें न्हू? तुमकां
बरो दीस मागोंक आनी तुमकां समेस्तां बरी भलायकी, बरी सावूत आनी सुखा संतोशाचें शांती समाधानाचें जिवीत, लांब आवक जिवितां सदांच देवाचें हाजरपण आनी बऱ्या मरणाची कृपाय मागोवंक म्हाका वत्तो संतोश. मोगाचें तुमी म्हज्या खातीर मागोन आसात म्हणून म्हाका अभिमान भोगता. तर मोगाचें आमी नियाळ करया देवाचें उतर. पळयत पुस्तक उक्तां करया, थंयसर घेवया जुवांस वांजेल अध्याय 15 ओळ 5. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5. स्वामी जेसू म्हणटा, हांव खरी दाखवाल, तुमी जावन आसात फांटो. म्हजे थंय तुमी रावा, म्हजे थंय रावता तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हणजे स्वामी जेसू मोगाच्यान सांगता, तो जावन आसा खरी दाखवाल, खरी एक वाल, खरो एक रूख, आनी आमी जावन आसा त्या रुखाक घडसरले, त्या वाली घडसरले फांटे. He is the true vine, he is the true tree, and we are the branches. And those who remain united with him will be fruitful, and he will give great harvest. ताचे ते एकवटान रावलो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक ताचे विणे आमी कांयच करूंक शकना. म्हाका उगडासींचो हांव डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुर्की मँगलोर हांव आसलो. जुनाच्या म्हयन्यांत म्हाका ट्रान्सफर जालें बॉम्बेक, जेसूच्या बोपयत काळजाच्या फिरगजीक, सेक्रेड हार्ट ऑफ चर्च, सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस चर्च, महाकाळी केव्स रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबय. आनी हांगासर लगभग 3,000चे चड कुटुंबां आसात, 7,000चे चड लोक आसा, जायतो वावर आसा हांगासर. वय गवळीक वावर करूंक जाय तितलो आसा. आनी ह्या फिरगजीक म्हाका ट्रान्सफर जाता आसतना, वर्क जाता आसतना गांवांत तावन म्हाका पैण कर्ण येवंक साध्य जालेंच जुनाच्या 13 तारखेर. आनी जुनाची 13 तारीख तुमी जाणात सांत आंतोनीचें फेस्त. सांत आंतोनी म्हाका भारी एक मोगा आसो सांत. हांवें केदाळे सांत आंतोनीची मजत मागची, मातनी सांत आंतोनीचें जिवीत नियाळ करचें आनी म्हज्या जिवितांत म्हाका म्हज्या जिवितांत घडच्यो संगती ताच्या जिविता सरी करता आसतना म्हाका एक विशेश दैवीक कृपा मेळटा. त्या विशयांत हांव तुमकां आज विवर्शितलो. सांत आंतोनीचें फेस्त करूंक मेळोना, कित्याक हांव पैण करून येवन आसलो. देखून त्या जून म्हयन्याच्या 11 दिसांनी हांगाच्या उरलेले ह्या सांगाता उलोवन सांत आंतोनीचें नवें दवरलें. 9 दिसांचें नवें करून 10व्या दिसा सांत आंतोनीचें फेस्त जुनाच्या 20 आनी 9 तारखे दवरलें. गांवांत हावो त्या दिसांनी विशेश गरमेस आसलो, पूण गांवांत इल्लो तरी पावस आयिल्लो जुनाच्या 1 तारखेतानच. पूण हांगा बॉम्बेंत पावस नासलो. त्या दिसांनी विशेश धग, आनी बॉम्बेची धग म्हाका सोसूंक जावना. आनी हांवें सांत आंतोनीच्या नव्याना वेळार सदांय मागलें, त्या सांत आंतोनीच्या नव्यानाक सदांय म्हाकाच प्रवचन दिवंक, सर्मा दिवंक एक बरो एक अवकाश देवान फावो केलो. आनी त्या वेळार हरी एका दिसा पावसा खातीर सांत आंतोनी लागीं मागता आसतना 11 दिसा त्या फेस्ताच्या दिसा सांत आंतोनीचें फेस्त 20 आनी 9 तारखे दवरलें. त्या दिसा सांत पावल आनी सांत पेद्रूचेंय फेस्त जावन आसा. विशेश सिरंदारीचो पावस हांगा, सगळो हावो थंड जालो, विशेश गरमी आसली सगळी नपय जावन विशेश थंड जालो. सगळो फिरगस लोक संतोश पावलो सांत आंतोनीच्या मजतीन तरी आमकां बरो पावस मेळ्ळो म्हणून. कशेंय देव आमचो मोग करता, देवान पावस दिलो. आमी मागल्या खातीरच म्हणचें न्ही जाल्यारय सांत आंतोनीच्या मजतीन आमी फात्येणेन विस्वासान मागलें. आनी त्या फेस्ता दिसा आनी त्या नोवेनाच्या दिसा हांवें लोकांत एक विशेश एक भक्तीपण हांवें पळयलें. नोवेनाच्या पयलीं आनी नोवेनाच्या उपरांत तांणी मुखार येवचें. सांत आंतोनीची थंयसर इमाज दवरली मुखार. थंयसर इमाजीक आपूण उमो दिवचो. आनी थोड्यांनी हात जोडून दोळे धांपून सांत आंतोनीची मजत मागची. म्हाका न्हू नवें केलां, मिसाचें बलिदान भेटयलां, इगर्जेंत येवन बसल्यात जाल्यारय सांत आंतोनीची इमाज आपणीची म्हणली एक आतुराय. कित्याक सांत आंतोनीक आपणी जाय, सांत आंतोनी आपणाक आपणी जाय म्हणून. सांत आंतोनीक आमी आपणी जाय, सांत आंतोनीन आमकां आपणी जाय. त्या वरी मोगाचें न्हू जायतें बरेंपण लाभता. सांत आंतोनी जियेल्लो मोगाचें केवल एक 35 वर्सां जाल्यारय 35 वर्सां उतरलेलीं 40, 50, 60, 70, 80 वर्सां जाल्लीं वचोन सांत आंतोनीची इमाज सापडटात. आनी सांत आंतोनीन आपणाक आपणी जाय म्हणून ती आशेतात. सांत आंतोनी केवल 35 वर्सां जियेलो जाल्यारय ही बिकेम एन इवँजलायझींग डॉक्टर. सुवार्ता परगटणेचो एक दोतोर जालो. आध्यात्मीक संगतीचो एक विशेश
दोतोर जालो, दैवीक शिकपाचो दोतोर तो जालो. आमी त्या सांत आंतोनीक आपणूक आशेता आनी आमी आशेता सांत आंतोनीन आमकां आपणीचें म्हण. कित्याक मोगाचें आमी कितें आपडटा तें आमी जाता. वी बिकम वॉट वी डिझायर अँड वॉट वी लाँग फॉर. आमी जर तर सकारात्मक चिंता ताचेर ध्यान आमी दिता, आमी चड आनी चड सकारात्मक जाता. आमी जर तर नकारात्मक चिंता आमी चड आनी चड नकारात्मक जाता. आमी जर तर चड आनी चड समस्ये, झगडें, झुजू, द्वेश, राग हगें चिंतल्यार अग्रेक आमचें जिवीत रागाचें, हग्याचें, झगड्याचें, झुजाचें जाता. तेंच आमी दैवीक व्यक्ती विशांत चड आनी चड नियाळ केल्यार चड आनी चड दैवीक व्यक्तीन ते आसली बरेपण, तांची कृपा, तांचे बरेशे गुण सोकास आमचेर प्रभाव घालतात. आमी जर तर चड आनी चड क्रिस्तांव मावल्यां, वांजेलाच्या मावल्या विशयान नियाळ केलो तर, ध्यान केलें तर आमचे थंय मोगाचें न्हू ती आध्यात्मीक मावल्या सोकास वाडटात. देखून मोगाचें न्हू आमी आमची प्राय 30 जावं दी, 35 जावं दी, 40 जावं दी, 50 जावं दी, 60 या 70, आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा बळायकी आसल्यार 80. मोगाचें न्हू कितलीं वर्सां ह्या संवसारांत वाचता म्हणलें गरजेचें या म्हत्वाचें न्ही, पूण त्या वर्सांनी आमी खंयच्या संगती थंय आकर्शीत जाल्या, खंयच्या संगती थंय आमचें मन केंद्रीकृत केलें तें मोगाचें न्हू भोव म्हत्वाचें. हांव मुंबय आयल्या उपरांत म्हाका लागींच आमकां होली स्पिरीट हॉस्पिटल आसा, थंयसर आपयलें. थंयसर एकलो तांच्या कुटुंबाचो प्रायवन 9 वर्सां उतारल्या. तस जाल्यार गडीस आसलो तो, म्हणजे मरणाच्या रिस्केर आसलो, ताका सांतुस्कावन दिवंक आनी ताचे खातीर मागोवंक आपयलें. हांव थंयसर गेलो, ICU भितर तो आसलो, आनी आबाक पळोवन हांवें बेसांव मागता आसतना आबाक बारीक खुशी संतोश, आनी ताणें म्हजें बेसांव मागलें आनी हांवें ताका बेसांव दिलें. आनी जायतो वेळ भयंकर उलयलो. तेन्ना हांवें ताका सांगलें तुवें 103 वर्सां वाचोचें आबा म्हण. ताका आनी संतोश तो म्हणलो तुमी मागल्या खातीर संतोश, पूण म्हाका देव दिता गे ना कोणा म्हणून हांसून व्हडल्या ताडान तो उलयलो. म्हणजे मोगाचें न्हू आमकां सगळ्यांक ही वाचूंक आशा, आनी चड वाचोचें, पूण मोगाचें आमी केवळ वाचल्यार पावना, आमचें जिवीत सार्थक जायचें. सांत आंतोन केवळ 35 वर्सां वाचलो, पूण मोगाचें न्हू ताणें मरोन आतां 800 वर्सां जालीं, मोर दॅन 800 वर्सां. आजून मोगाचें न्हू सांत आंतोन आमकां ताच्या शिकवणेद्वारे, ताच्या जिविता द्वारे तो आमकां स्पर्श करता, आमकां आपडटा, आनी आमी ताका आपडूंक आशेता. मोगाचें न्हू ताजें जिवीत आमकां एक वर्तें आदर्श जावन आसा. ताच्या जिवितांत आसतना वर्तें अजापां गेलीं, देखून आमी मागचें आसा. तुमकां कळीत आसा तें मागणें, सांत आंतोन तुवें 13 अजापां केल्याय आनी 14वें अजाप म्हज्या जिवितांत कर म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वय तुवें जायतीं अजापां तुज्या जिवितांत केल्या, मेल्या उपरांतय ताणें केल्यात मोगाचें न्हू. आनी आमच्या जिवितांत तो अजापां करूंक व्हडा अत्रेगान आसा. कित्याक ताच्या जिवितांत तो जीव आसतना ताच्या जिवितांत एक विशेश उर्बा आसली, सुवार्ता परगट करची. आनी ताचें सगळें जिवीत ताच्या त्या इमाजींत आमकां मोगाचें स्पश्ट जाता. सांत आंतोनीची इमाज तुमी पळयल्यात की सांत आंतोनीच्या तोंडार कितें एक परजड, कितें एक महिमा, कितें एक संतोश. आनी ताच्या हातांत आमी पळयता पवित्र पुस्तक, ताच्या हातांत हो पवित्र पुस्तक आसतालो. आनी ताच्या पवित्र पुस्तकाच्या वयर पळया जेजू बाळोक, थोड्या इमाजीन दुसरे तरान दाखयतात, ताचे वयर जेजू बाळोक खेळचें, आनी ताच्या उजव्या हातांत एक बेतकाठी या फुलांचो एक बुको, आनी थंयसर सोबीत सुंदर आनी परमळीक फुलां कशें थंयसर इमाजीन दाखयतात. हाका विशेश अर्थ आसा. कितें म्हळ्यार सांत आंतोनीक देवाच्या उतरांचो विशेश मोग आसलो, देखून पवित्र पुस्तक ताणें वाचलो, त्या पवित्र पुस्तक शिकलो. पवित्र पुस्तकांत स्क्रिप्चर म्हणटात, थियोलॉजींत ताणें विशेश सनद जोडली, विशेष जाणवाई, समजणी, गिन्यान ताणें जोडलें जावन आसा. आनी मात न्ही त्या पवित्र पुस्तकाचेर ध्यान करतना, नियाळ करतना जेजूस ताजे लागीं उलयता म्हणल्यार तसलो तो दर्शन घेतलो. देखून जेजू बाळोक येवन ताजे सांग आतां खेळटलो पवित्र पुस्तकाचेर. वा. आनी ताजें जिवीत भोव सोबीत सुंदर जावन आसलें. तो एक नेणत्या परीन जियेलो, पवित्रपणी निश्कळपणी जियेलो, देवबिरांतीन जियेलो, देवाक मानवांच्या भाशेन जियेलो. देखून ताजें जिवीत त्या फुलां बरी सोबीत सुंदर आनी ताजें जिवीत असो परमळ एक विशेश जावन आसा. जायतीं अजापां विजमितां ताच्या जिवितांत जाल्लीं जावन आसा. 13 अजापां तरी आमकां दाखल जाल्लीं, ह्या रेकॉर्ड जाल्लीं अजापां आसात. ह्या सांत आंतोनी विशयान नियाळ करता आसतना म्हाका उगडासांचो किर्तनाचो बूक 69 अध्याय 9वी वळ, Psalm 69 verse 9 म्हणटा, फॉर झील ऑफ गॉड्स हावस हॅज कन्झ्युम्ड मी.
देवाच्या घराच्या उर्बेन म्हजें काळीज लासता. सांत आंतोनीचें काळीज देवाच्या मोगान जळ्ळें, पवित्र सभेच्या मोगान जळ्ळें, सुवार्ता परगट करच्या मोगान जळ्ळें. देवातान पयस केल्ल्यानी पाटी ये जाय म्हणल्यार मोगान ताचें काळीज जळ्ळें. दुर्बळ्या धाकट्यांक कुमो करी जाय, खावंक जेवंक नातल्यांक खावंक जेवंक दी जाय, न्हेसोंक भांगरूंक नातल्यांक न्हेसोंक भांगरूंक दी जाय, घरदार नातल्यांक घरदार दी जाय म्हणल्यार मोगान जळ्ळें. गोबायलां मदें झगडें झूज आसल्या गोबायलांक सांगाता हाडी जाय, कुटुंबांत एकामेका झगडतल्यांक सांगाता हाडून कुटुंबाचो एकवट सांबाळी जाय, असलें एका विशेश मोगान तें जळ्ळें जावन. सांत आंतोन्यो एक नावार्थीक प्रसंग जातालो, ते एक अजापस म्हणयत, म्हळ्यार अचानक तो एक नावार्थीक प्रसंग जातालो. तो आगुस्तिनियन मेळाक सरवल्लो, सांत आगुस्तिनाच्या मेळाक. आनी ह्या सांत आगुस्तिनाच्या मेळान तो पाद्र्याप जाल्लो. आनी त्या वेळार ताणें शिकलो तो थियोलॉजी आनी स्क्रिप्चर पळयत पुस्तकाचेर ताणें विशेश सनद जोडली, विशेश गिन्यान जोडलें ताणें. पूण उपरांत ताका एक विशेश आशा अत्रेक जाली, फ्रांसिस्कान फ्राद जावन सुवार्ता परगट करी जाय म्हणून. कित्याक फ्रांसिस्कान फ्राद त्या दिसांनी फ्रांसिस्कान मेळ सान फ्रांसीस आसिसीनी घडलो आनी ते सगळे पांयांक सयत वणो घालनासतना गोणी वस्तूर न्हेसतून ते सुवार्ता परगट करून खंयच्या खंयच्या गांवां वयताले. आफ्रिकाक वचून थंयसर आफ्रिकांत सुवार्ता परगट करता आसतना जायते फ्रांसिस्कन फ्राद मार्तीर मरण मेले आनी ते पोर्चुगालाचे लिस्बनाचे. सांत आंतोन पयलें ताचें नांव फेर्नांडो थंयसर एक याजक जावन आसलो. आफ्रिकांत मेल्ल्या त्या मार्तिरांची मोडी तांणी लिस्बनाक हांगासर पोर्चुगालाक हाडली आनी थंयसर व्हडा मानान आनी गौरवान तांकां मातयेक लायलें. त्या मार्तिरांक विशेश मान सन्मान दिलो. हें सगळें पळयल्या सांत आंतोनीक बगलें आपणांनी आफ्रिकाक वचून सुवार्ता परगट करी जाय म्हणून तो फ्रांसिस्कान मेळाक भरती जालो आनी फ्रांसिस्कन मेळाच्या फ्रादांनी ताका आफ्रिका धाडलो. म्हळ्यार देवाची मांडावळ दुसरी आफ्रिका फावुल्लोच ताका थंयसर आसलो हावो ताका जालो ना, तो पिडेन पडलो. थंयचें जेवण ताका जितलें ना, जायत्या तराचे पिडेक पडलो, ताका पोटांत जिरवण जाली ना, जायत कसतलो, भोव अस्को जालो, मरता म्हण जालो. देखून ताच्या सांगाती फ्रादांनी म्हळ्यार त्या सांगाती त्या ब्रदरांनी तो मरता कोणा म्हणून ताका लिस्बनाक पोर्चुगाला पाटीन धरची विलावरी केली. तांणी ताका तारवार धाडलें आनी पळय आतां तारू पोर्चुगल लिस्बना पावच्या बदलाक वाटेर एक व्हड अवघड जालें, तारू अवघडाक बली जालें. आनी अशें पोर्चुगाला वयचें तारू इटली तशें गोवलें, थंयसर सिसिली म्हणल्यार एका कुद्राक पावलें आनी थंय तावन ताका इटलीक व्हेलो आनी इटलींत एका जाग्यार ताका वय फ्रांसिस्कान फ्रादांनी ताका स्वागत केलो. फोर्ली म्हणल्यार त्या एका शहरान आनी थंयसर आसल्या फ्रादांनी ताका स्वागत केलो. पूण हो एक पिडेस्त तसलो मरोंक तयार जाल्लो, थंय मिसांव गेल्लो, थंय मिसांव काम करूंक जायनासतना वावर करूंक जायनासतना पाटी आयिल्लो म्हणून हाका तांणी एका तरान कनिश्ट जावन लेखलो. ताका तांणी कुजनांत तरकारी कातरूंक, रांदूंक, घर नितळ करूंक, आयदनां धुवंक असल्या कामाक लायलो. येदो व्हडलो देवशास्त्री तो, पळयत पुस्तकाची इतली जाणवाय आसली पूण कुजनान काम दिल्यार तो कांठाळ्ळो ना. ताणें भक्तीपणान केलें, कित्याक ताच्या काळजान तो पातयेलो देवाचें उतर. रामाघरां बरलें पत्र अध्याय 8 वळ 20 आनी 8. जो कोण देवाचो मोग करता आनी कोणाचो देव मोग करता तांकां ताच्या जिवितांत सकट संगती देव ताच्या बऱ्या पडाशें करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सांत आंतोनी देवाचो मोग केलो आनी देवान सांत आंतोनीचो मोग केलो. देखून आंतोनीच्या जिवितांत देवाक एक विशेश मांडावळ आसली. एक फावटी त्या मोनास्ट्रींत तांणी रावच्या त्या कॉवेंतांत थंयसर एक वर्द जावची आसली. दियोकानांक याजकी दिक्षा मेळची आसली. त्या दिक्षेक जायते पाद्र्याप आयिल्ले आनी बिस्पी आयिल्लो. पूण बिस्पी येता देखून थंयसर सरमाव दिवंक कोणाकी तांणी विंचून काडूंक ना. अकरेच्या घडये हे फ्रांसिस्कान फ्राद सगळे सरमाव दिवच्यान तितले बुदवंत न्ही. आनी थंयसर आसले थोडे रिडम्टोरिस्ट आनी जायते प्रसंग दिवचे याजक, ते कोणी प्रसंग दितले म्हणून घरच्या व्हडील फ्रांसिस्कान ब्रदरान चिंतलें जावन आसा. आनी आतां सरमाव कोण दिवंक कोणी नातल्या वेळार बिस्पान विचारलें कोण सरमाव दिता. देखून व्हडील घाबरलो, भियेलो, सकाळांक विचारून सुरू केलें
आनी तेन्ना कोणीय आयकनातल्या वेळार ताणें कुसनांत काम करच्या आमच्या आंतोनीक ताणें म्हळें तूं एक पाद्र्याप जावन आसाय न्ही तूं सरमांव दिताय गी म्हणटा आसतना तो मोगान ओपलो तो म्हणलो हांवें कांय तयारी करूं ना पूण पवित्र आत्म्याच्या बळान हांव उलयतलो ताणें कांय तयारी करुना पवित्र आत्म्याच्या बळान वचून उलयता आसतना तो आयिल्लो बिस्प सयत विजमीच पावलो कितली अपुरबायेची ती जाणवाय कितली एक ताज्या उतरांनी आसली ती दैवीक सगत आयिल्ले सगळे याजक आनी ब्रदर्स आनी लोक सगळो विजमीच पावलो आंतोनीच्या प्रवचनाच्या त्या एका विशेश देण्याक आनी ही खबर फ्रांसीस आसिसीक मेळ्ळी फ्रांसीस आसिसी तांच्या मेळाचो घडणार तोच स्वता आयलो आंतोनीक मेळोंक आनी तो आंतोनीक म्हणालो तुका प्रसंग दिवची इतली बरें देवान दिल्लें देणें आसा तर म्हज्या ब्रदरांक शिकच्या सेमिनारिस्तांक तुवें देवशास्त्र शिकयचें पूण एक संगत उडा आसतोर ताणें सांगलें जावन आसा एक संगत उडा आसतोर आंतोनी तूं पवित्र पुस्तकची शिकवण म्हज्या ब्रदरांक तूं दितलोय पूण तांचे थंय आसची भक्तीपणाची आनी मागण्याची उर्बा मात्र उर्बेचें खेंड मात्र पालवय नाका वय भक्तीपणाचें खेंड आनी मागण्याच्या उर्बेचें खेंड मात्र पालवय नाका मोगाचें न्हू सांत आंतोनीन हें उतर बरें ताच्या काळजाक वेलें आमी वाचता थंयसर तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत 6व्या वडीर 2 तिमोथी चॅप्टर 1:6 सांत पावल तिमोथीक म्हणटा तिमोथी हांवें तुजे वयर तुज्या माथ्याचेर हात दवन मागल्ल्या वेळार तुजे थंय आयिल्ल्या त्या उर्बेचें खेंड सदांच जळाशें कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खेंड जळाशें कर म्हळ्यार उजो जळाशें कर म्हळ्यार तुजे थंय केदाळे देवाच्या मोगाचो उजो देवाची उत्तर परगट करची उर्बा पवित्रपणाची जिणी जियोवची उर्बा तुजे थंय आसाचें आनी आतां हांगासर सांत फ्रांसीस आसिसी आंतोनीक म्हणटा म्हज्या सेमिनारिस्तान थंय विशेश उर्बा आसाचें भक्तीपणाची आनी सांगातास मागण्याची उर्बा आसाचें केवळ पवित्र पुस्तक वाचल्यार पावना अशें मोगाचें न्हू सांत आंतोनी जाणा जालो सांत फ्रांसीस आसिसी थंय हांवें केवळ पवित्र पुस्तक वाचल्यार पावना पवित्र पुस्तकाचो मोग म्हजे थंय आसाचें आनी पवित्र पुस्तकाचे उतरांचे उजो म्हज्या काळजांत जळाचें देखून मोगाचें न्हू दर्शनां पळोवन तो पवित्र पुस्तक वाचतलो आनी हें एक देणें दर्शनां म्हणजे वांजेल वाचता आसतना ताका अशें दर्शन जातालें की जेजूस ताजे लागीं येवन उलयता म्हण असलीं दर्शनां चड आनी चड जाता आसतना मोगाचें न्हू जेजू बाळक येवन ताच्या गोपांत खेळटलो सबार जाणांनी पळयल्लें जावन आसा हालेलुया मोगाच्या भावा भयणी तुंय पवित्र पुस्तक वाचतना या आयकतना परतून परतून दोळे धांपून जेजूस तुजे लागीं उलयता देवूच तुजे लागीं उलयता पवित्र आत्माच तुजे लागीं उलयता म्हणलें दर्शन तूं पळयशी जाल्यार केदे वरती अजापां विजमितां तुज्या जिवितांत जातलीं म्हळ्यार अशें सांत आमच्या सांत आंतोनी थंय वर्ती मोगाचें न्हू वर्ती अजापां विजमितां जावंक कारण जालें कित्याक जेजू बाळका केदाळे तो सांगाता घेतलो आनी कोणाय पिडेस्तांक पळयल्या तक्षण जेजू बाळका सांगाता मेळोन तो मागतालो जेजू बाळका म्हज्या सांगाता तूं माग आनी जेजू बाळका ह्या पिडेस्ताक गूण कर असले अजाप कर असले विजमितां कर कितलीं अजापां विजमितां जालीं देखून सांत आंतोनीच्या जिवितांत हांव मोगाचें न्हू थोडे संगती भोव अपुरबायेचे संगती आमी शिकयत पयली संगत जावन आसा दात आदोनाय असो अर्थ मोगाचें येदोळ आयकोना जाल्यार आदोनाय म्हळ्यार सर्वेस्पर देव म्हण तुमी जाणात दात म्हळ्यार जाणवाय द नॉलेज ऑफ गॉड तुमी सांत पेद्रूची पत्रांत तुमी वाचल्या सांत पेद्रूचें पयलें पत्र दुसरें पत्र आसा थंयसर वाचल्या सांत पेद्रू परतून मोगाचें उल्लेख करता ग्रो इन द नॉलेज ऑफ गॉड देवाच्या जाणवाय थंय वाडत वसा तुमचे थंय देवाची जाणवाय चड आनी चड जावं दी हय मोगाचें पवित्र पुस्तकांत पोरण्या तेस्तामेंतांत 40 आनी 6 बूक आसात नव्या तेस्तामेंतांत कितले आसात 20 आनी 7 आसात सांगाता कितले आसात 70 आनी 3 बूक आसात 46 + 27 73 70 आनी 3 बूक आसात ह्या बुकांनी मोगाचें न्हू देवाची वळख आसा देवाची जाणवाय आसा देवाचें गिन्यान आसा देवाची समजणी आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून सांत जेरो म्हणटा पवित्र पुस्तकाची ची वळख नातल्यांक देवाचीच वळख ना आमी कितलो पवित्र पुस्तक वाचता देवाची वळख आमकां येता तेन्ना थोडीं जाणां म्हणटात आमी पोरण्या तेस्तामेंत वाचिना हांव थंयसर वय जायते क्रूरपण आसा जायते लोकांक लगाड काडचें आसा जायत्या लोकांक नाश करचें आसा जायते तरांची कठीण संगती आसात पूण मोगाचें न्हू आमी तातूंत केदाळे वय
बेजार पावची न्ही पोरनो तेस्तामेंत वाचूंक, कित्याक पोरण्या तेस्तामेंतांत मोगाचें न्हू जेजू गुपीत तरान आसा. अशें जाल्यार खोटेपणान ती आमी देवाचीं भुरगीं जायचीं म्हणून आमकां देवाचें उतर शिकयता. नव्या तेस्तामेंतांत आसना सरी मोगाचें न्हू स्वामी जेजू आमचे लागीं देवाचो नवो सल्लो नवो करार करता. आनी अशें दोनी पोरनो तेस्तामेंत आनी नवो तेस्तामेंत आमी वाचता आसतना चड आनी चड देवाच्या जाणवायेंत आमी वाडटा. देखून हांवें तरी म्हणचें बायबल BIBLE म्हळ्यार कितें बेसीक इन्फॉर्मेशन बिफोर लिव्हिंग दी अर्थ. बी म्हळ्यार बायबल, I म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन म्हळ्यार गिन्यान, परतून B म्हळ्यार बिफोर, L म्हळ्यार लिव्हिंग आनी E म्हळ्यार अर्थ. हो संवसार सोडून वेच्या पयलें आमकां जाय आसली बुन्यादी मुळावी गिन्यान, मुळावी जाणवाय, मुळावी समजणी पवित्र पुस्तकांत आमकां आसा. आनी कितलो पवित्र पुस्तक आमी वाचता तितलें आमी देवाक लागीं सरता आनी आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू वर्त्या तरान आमची पिडा गूण जाता, वर्त्या तरान आमकां देवाची कृपा मेळटा. एकलो भाव आसलो, ताका पॅन्क्रियाटीक कॅन्सर जालें. डाक्टरांनी आशा सांडली आनी तो म्हाका फोन करून सांगता फादर म्हजे खातीर मागा. हांव ताच्या खातीर मागोवंक गेल्लो जावन आसा कोडयाळ आस्पत्रेक आनी ताच्या सांगता मागतना पवित्र पुस्तक उक्तें कर मोगाचें न्हू. हांवें मागता आसतना म्हाका मेळिल्लें देवाचें उतर. हांवें ताका सांगलें देवाचें उतर म्हणटा तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतलोय. जुवांव सवांजेला अध्याय 11:40 तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलो. आनी तो भाव मोगाचें न्हू सत मानून तो म्हणटा फादर हांव सत मानता हांव बरो जातलो, हांव सत मानता हांव बरो जातलो. आनी हो भावार्थ मोगाचें न्हू सवकास ताची पिडा गूण करूंक लागलो. सवकास डाक्टरांनी चिंतली ताची पिडा गूण जायना म्हणून. अजापांनी डाक्टरांनी दिल्लें रेडिएशन जावन दी आनी किमोथेरापी जावन दी. बऱ्या तरान ताच्या कुडींत काम करूंक लागली, वावरूंक लागली आनी सवकास बरो जालो. आतां संपूर्ण बऱ्या भलायकेन परतून तो घालपा वचून थंयसर काम करनासा. आनी तो म्हणटा फादर हें भावार्था वरवीं मात्र साध्य जालें. अजाप केलें देवान, ताची महिमा पळोवनचे भाग म्हाका फाव केलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी दुसरी संगत मोगाचें न्हू सांत आंतोनी थंय आमी शिका जाय इमेज ऑफ क्रायस्ट म्हणजे ऑल्टर क्रिस्तूस. ऑल्टर क्रिस्तूस म्हणलो शब्द लातें शब्द जावन आसा. पयलीं हांवें तुमकां सांगलें दात आदोनाय म्हणलो शब्द हिब्रू शब्द जावन आसा. आनी हांगासर ऑल्टर क्रिस्तूस ह्या इमेज ऑफ क्रायस्ट म्हळ्यार हांवें आनी तुवें क्रिस्ताचें सारकें क्रिस्ताची सुरपाय जायची. सांत आंतोनीच्या हातांत कितें आसलो? जेजू बाळक. जेजू बाळका बरें जावंक सांत आंतोनी मोगाचें न्हू सदांय पेसाडलो. सदां न्हीत तो पेसाडून आसलो. म्हणजे चड आनी चड जेजू सारकें जावं. आमचो भारत देश असो पितामहा म्हणटा आमी महान बापूय ह्या आमच्या भारत देशाचो बापूय म्हणटा पितामहा महात्मा गांधी. तो सयत म्हणटा म्हज्या जिवितांत हांव चड आनी चड क्रिस्त सारको जावंक आशेता. क्रिस्त थंय आसली दयाळाय मोवाळाय, ताचे थंय आसली उर्बा, लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरची हांव म्हजी करून घेवंक आशेता. मोगाच्यान आमी पयत पुस्तक वाचून ताची जाणवाय जोडून घेतल्या पावना आमी चड आनी चड मोगाच्यान जेजू सारकें जावंक प्रयत्न करीचे. सांत आंतोनी चड आनी चड जेजू सारको जालो देखून जेजून सांगली ती उतरां ताच्या जिवितांत खरी जाली. जुवांव सवांजेला अध्याय 14:12 जॉन चॅप्टर 14:12 जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता ती कामां करतलो मात न्ही ताचे वर्ती कामां करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजून केल्या तसलींच कामां सांत आंतोनीन केली पूण ती ताची सकत न्ही सोम्या जेजूची सकत ताका मेळ्ळी. कित्याक ताणें जेजू बाळकाक आरावन धरलें. पवित्र पुस्तक केदाळय वाचलो आनी ताचें जिवीत जेजू भशेन ताणें नितळ निर्मळ परमळीक आनी परजळीक केलें. आनी तिसरें जावन आसा मोगाचें न्हू वय एक नितळ आनी प्रामाणीक जिवीत. एक नितळ आनी प्रामाणीक जिवीत वय सांत आंतोनीच्या हातांत आसा तो फुलांचो बुक्को आनी सोबीत फुलां आनी नितळ फुलां आनी परमळीक फुलां परजळीक फुलां तसलेंच सांत आंतोनीचें जिवीत जालें. सांत आंतोनी केदाळे मोगाचें न्हू त्या दोबळ्यांच्या मोगान बरोवन दोबळ्यांक उंडो दिवचो, दोबळ्यांक खाण जेवणांतल्यान खाण दिवचें, तांकां न्हेसोवंक पांघरून दिवचें. हाचे खातीर वावुरलो ग्रेस्तां कडेन 20 काणयो तांकां दोरबोळ्यांक तो वांटतलो. दोबळ्यांचो विशेश हुस्को ताका आसलो. पूण मोगाचें न्हू आयच्या संवसारांत आमी पळयता मनीस कितलो ग्रेस्तकाय जाता तितलो स्वार्थी जाता मात न्ही स्वार्थी जाता. आपणाचें मात्र पडोवन गेलां, दोबड्या धाकट्यांचें कांयच पडोवन वचोना सोबार लोकांक. तसल्यांक मोगाचें न्हू सांत आंतोनी एक बरी शिकोवण दिता. एक फावटी सांत आंतोनीक एक मरणाच्या मिसाक आपयलें. थंयसर एक भोव ग्रेस्त मनीस आसलो आनी थंयसर त्या ग्रेस्त मनशाच्या
मिसाच्या बलिदाना वेळार सांत आंतोनीन तरी धैर्यान देवाचें उतर परगटलेंच आनी धैर्यान परगटता आसतना ताणें सांगलें हांगासर आसा हो ग्रेस्त मनीस हो मेला पूण हाचें काळीज ताणें सोण गेल्ल्या ताच्या दिरव्याच्या त्या बॉक्सांत आसा. इट इज इन द लॉकर ऑफ हीज ट्रेजर म्हळें. सक्कड लोकांक कळीत आसलो हो ग्रेस्त मनीस आपल्या भायले भुरग्यांक सयत कांटाळटलो. कोणाक कितें दिनातलो ताचें आस्त बुदीक सगळें ताणें एका पेटेंत बरें करून बंद दवरलें ताचें भांगार रुपें आनी मोलादीक वस्तू. आनी लोकांक सांत आंतोनी स्पश्ट करून सांगलें ह्या मनशाचें काळीज ताच्या दिरव्या सांगाता त्या दिरव्याच्या पेटेंत आसा. उपरांत त्या मेल्ल्या मनशाचें काळीज मोगाचें न्हू कोणी एका ताच्या कुटुंबाच्या एकल्यान वय ताजें हर्दें उक्तें करून पळयतना थंयसर तें काळीज नातरलें म्हणटात. आनी उपरांत घरा वचून ताचें आस्त बुदीक पळयतना ताणें दिरवें आनी पुरा पुंजोवन दवरल्या पेटे भितर ताचें काळीज मेळ्ळें. मोगाचें हीच काणी वैगी न्हय म्हूण आमी नेणाव पूण सांत आंतोनी सांगची उतरां कितलीं खरीं जावन आसा. कितलेशा ग्रेस्त मनशांचो आबलेस आनी आबुस्वार्थ इतलो जावन आसा की तांकां दुर्बळ्या धाकट्यांचें गरजेवंतांचें अनाथांचें घरदार नातल्यांचें भुकेल्यांचें धानेल्यांचें अन्याय भोगतेल्यांचें कांयच पडोन वचोना. तांचेच ग्रेस्तकाये विशांत पडोन गेलां. पूण मोगाचें सांत आंतोन आमकां शिकयता आमी पयलें देवाच्या समजणींत वाडा जाय. आमी चड आनी चड क्रिस्त सारकें जाय जाय. आनी तिसरें आमी चड आनी चड नितळ निर्मळ जिणी जिये जाय. आनी चवथें जावन आसा आमी दुर्बळ्या धाकट्यांच्या मोगान बरोवन दुर्बळ्या धाकट्यां खातीर आमचें जिवीत आमी समर्पून दिवचें. सांतोन तांतोन आमा समेस्त बसत विनंती करून दी. दोळे धांपून आमी मागया. भोवमंगळा सर्गींचे बापा सांत आंतोनी थंय तुवें कितलीं अजापां विजमितां ताच्या जिविताच्या काळार ताच्या मरणा उपरांत ही सगळ्या संवसारभर तुवें केलें. आज दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटेली जातल्या सर तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल बापा. हर एकल्यान ताच्या गरजां प्रमाणे बेसांवां आनी कुरपा दी. ल्हाना भुरग्यांक शिकोवंक विशेश कुरपा दी. शिकपाक जाल्ल्यांक बरें कामाची बापा आशिर्वाद दी. वय बरी एक काजारी जिवीत जियोंक आशेता तांकां जिविताचो सांगातीन फाव कर. काजो जाल्ल्यां बापा गोवायला मदें व्हरता माया मोग एकवट तुज्या मुखार तांणी भासतिल्ल्या बरी सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन एकामेका विस्वासी रावोंक मानान लेखून आनी एकामेकाचो मोग करून तांकां फाव कर बापा. भुरग्यांच्या देणांतल्या हांव बापायक भुरग्यांचे देणे वेळार फाव कर बापा. भुरग्यां आसल्यांक त्या भुरग्यांक बरें शिकाप दिवन बऱ्या शेगुणांनी भावार्थाच्या उजवाडांत ल्हान व्हड करून तांकां सर आर्थीक आशिर्वाद बेसांव फाव कर बापा. पिडेसां बसत कश्टांत आसल्या बसत अन्याय भोगतल्या बसत सर तरांच्या तत्वार अनुभव करतल्या बसत मागता बापा. तुज्या भुरग्यांक सर गरजेचें दिवन तूं जावन आसा जेहोवा जायरा याहवे यिर्हे गॉड द प्रोवायडर म्हूण बापा तूं परगट कर. ही सगळी मागणी आमी तुज्या मुखार भावार्थान आनी विस्वासान दवरता. तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन आमेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोव मोगाच्यान तुमकां हरी एकल्यां अभिनंदन पठयता. देव बरें करूं म्हणटा. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमा वेळार सुरवेतान अखेर पर्यंत म्हज्या सांगाता तुमी रावल्यात. देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालून ताच्या मोगान तुमकां राखोवन दी आनी सांबाळून दी. केन्नाय तुमकां गरज पडल्यार हांगासर म्हजे फोन नंबर आसा ईमेल आसा डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर कार्नाड मुल्की मँगलोर हांगासरके दाळे रेतेरी जातात. थंयसर तुमी वय रेतेरीक येया आनी वस्तेची रेतेर करा सनवाराची रेतेर करा विशेष कृपा जोड घेया. तुमचे हर एकल्यांची कुटुंबां आशिर्वादांची बेसांवांची कुटुंबां जावं दी. दिव्यवाणी